मोळा बाबा भयणीनो, एका रोमन लेजांव तेतून 6,000 सैन्य असतात आणि हे लेजन फुडें तांचो भाग केलो जाता इन 60 सेंचुरीज 60 सेंचुरीज. एक सेंचुरीन 100 सैन्य असतात आणि ह्या सेंचुरीचो कमांडर, प्रत्येक सेंचुरीचो कमांडर जावन आसा तो शतपती, सेंट्युरियन. आणि हे शतपती नांव नव्या करारान आयकता हांव, तांकां मान आनी रेस्पेदान तांचो उल्लेख केलो जाता. देखीक हो शतपती जेजूच्या कुर्सा खाली उबो आसलो आनी तो जेजूक पळोवन म्हणटा, खरेंच हो देवाचो पूत. आनी अजापान आयच्या वाचपान आमी ह्या शतपतीक मान आनी रेस्पेदान उल्लेख केलो जाता. ज्या संवसारान गुलामांक एक वस्तू भाशेन सजमताले आनी वापरताले, त्याच संवसारान हो शतपती एका गुलामांक आपलो पूत कसो पोसता, आपलो पूत मानता. आनी ज्या संवसारान जे रोमन उद्धटपणी ह्या जुदेवांचेर राजेशाही चालयताले, त्याच संवसारान हो शतपती जेजू जुदेव जावन आसलो. जेजूक भोवमान सरभोवमानान उल्लेख करता, पाचारता. शतपतीक इतलो पावर आसलो, तो ताच्या सैन्याक म्हणटा वच, आनी ते वयताले, यो आनी ते येताले. पूण ताच्या पुताक, मोरणाचे तोरणीर आसल्या पुताक बरो करूंक ताका शक्य ना. शतपतीन जेजूच्या पदवेचेर विस्वास दवरलो. जेजूक पिडेचेर अधिकार आसा म्हूण सुबेमाजार जेजूचो गोवाय जालो. ताच्या भावार्थान जेजू आपल्या उतराचे पदवेन आपूण आसा थंय तावन ताका बरो केलो आनी सोबार मनशान ताचेर भावार्थ दवरतल्यांक बरी केली. तुमचे पिडेंतली तुमी बरी जावंक सोदतात जाल्यार तुमी जेजूचेर थीरपणी भावार्थ दवरात, दुबाव पयस करात, आनी तुमचे पिडेक इलाज फावो जातलो.